Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. रेल्वे डबल ट्रॅकिंगा खातीर काळी व्याघ्र वाठारांतली 2097 झाडां मारपाक व्याघ्र संरक्षीत प्रदेश संचालकान मान्यताय दिल्ली। तशेंच हल्ल्यार वन विभागाच्या उपसंरक्षण अधिकाऱ्यान रेग्युलर फॉरेस्टांतली 2278 झाडां मारपा खातीर ऑर्डर दिल्ली। ते वेळार रिटायर्ड राना अधिकारी यल्लप्पा रेड्डी हाणें कर्नाटक हायकोर्टात जनहित याचिका घालून 50 परस मायज झाडां मारतले जाल्यार जनमत घेवंक जाय म्हूण मागणी केल्ली। हे वटेन गोंयचे एक्टिविस्टूय हायकोर्टात पाविल्ले। हाचो निकाल जावचे आदींच कर्नाटकान रेग्युलर रानांतली झाडां मारली। मजगतीं कोर्टान प्रकल्पाचेरूय निर्बंध घाल्ल्यान झाडां मारपाचें बंद जालें। कर्नाटकान रेग्युलर फॉरेस्टांतली मारिल्ली झाडां विकली म्हूण जोयडाच्या काळी ब्रिगेडीचो दावो। ब्रिगेड चौकशी मागता। कोर्टाच्या निर्बंधान काळी व्याघ्र वाठारांतली झाडां वाचली। तर आता एक प्रश्न असो उरलो की जी झाडां कटिंग जाली रेग्युलर फॉरेस्टीन, तर त्या झाडाची एन्क्वायरी जावपाक जाय की इतल्या गडबडीन हेच्या फाटल्यान कोण आसा आनी इतक्या गडबडीन कशी ऑर्डर इश्यू जाली आनी झाडां कटिंग कशी जाली, हेचो बरोचसो भ्रश्टाचार जावपाचो चान्स आसा हितून। तर हेची एन्क्वायरी जावपाक जाय आनी जे अधिकारी हेका जबाबदार आसात त्या सगळ्याचेर एक्शन जावपाक जाय म्हूण काळी ब्रिगेडार सरकारा कडेन विनंती करता। प्रुडंटा खातीर कारवारच्यान प्रमोद फोंडे।